चिंचणी पंचायतीन मणिपाल हॉस्पिटलाचे मजतीन मुफत भलायकी तपासणी करून घेवपा खातीर गांवांत भलायकी शिबीर घेतलें। सगळ्या पिराय गटांतल्या लोकांनी वांटो घेतिल्ल्यान ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। चिंचणी पंचायतीन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या भलायकी शिबिरांत ब्लड शुगराचे तपासणे सावन ते ECG चांचणी आनी बॉडी असेसमेंटा मेरेन विविध तरांची भलायकी तपासणी जाली। शिबिराक वाठारांतल्या लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभलो। जाणट्यांची हजेरी लक्षणीय आसली। मेडिकल कॅम्पाची कशी हें चालू आसा तुमच्या आज पयला आसतले मेडिकल कॅम्पाक जायतो लोक येयला जे घडोवन हाडला विलेज पंचायत चिंचणी एज अ टीम कशी सगळे पंचायत मेंबर आमी एक जावन लोकांक बरी फॅसिलिटी दिवपाक आनी हेचे आमी पयले हेल्थाचे गेले आनी आयज चिंचोडचे न्हय पूण सरावंडींग विलेजीस आहाय त्यो आमगेले सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय त्यो थंयसरसून जे लोक येयला सो आमी कोणाक डिसअपॉयंट केलें नाय। सगळ्यांक आमी जाते भाशेन एकोमोडेट केले एज फायदो घेवपाक। सो चड करून आज दोतोर आहाय ते अंश बराबर मणिपाल हॉस्पिटलाचे तशेंच ESG हॉस्पिटल आनी हेरूय ते स्टाफ आनी आमच्या पंचायताचो स्टाफ आनी लोकांक पार्टिसिपेट जावपाक जाय। गेले म्हूण जायना लोक येवपाक जाय पार्टिसिपेट जावपाक जाल्यार फायदो घेवपाक जाय। लोक येयना पार्टिसिपेट जायना ताका व्हॅल्यू ना। सो हांवूय लोकांक उपकारी आज तेणी पार्टिसिपेट जाला आनी आज फायदो घेला म्हणून। सो विलेज पंचायताच्या नांवान सगळ्यांक हॉस्पिटलाक आनी लोकांकूय हांव घालतान देव बरो करूं। हेजे मुखार आनीक कॅम्प दवरता तुमी हांगा? हय आमी हेजे मुखार आनीकूय कॅम्प दवरले पूण लोकांनी ताजो बेनिफीट घेवपा जायो। सो आमी वर्सा 2 कॅम्प देखून दवरपा जाय पंचायतान। इफ देर इज रिस्पॉन्स आहा जाल्यार आमी ब्लड डोनेशन हे सगळे कॅम्प करतले आमी पंचायताचे थ्रू आहा पंचायत आनी आमी निर्णय घेतला म्हणजे हेची ब्लड डोनेशन जे लोकांक फायदो जाता तेसो कॅम्प करपाक। कितें हांगा साकून मडगांव वयतले चॅक करता म्हळ्यार खूब त्रास जातात, तर हांगा हो फायदो लोकांक जाणट्या लोकांक जातलो काय कितें? हय हें आज लोकांक चिंतपाक जाय हेजो फायदो घेवपाक। आज आमी आमच्या गांवांसून दोनापावले हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल जे नॉर्थ आहा ते आज आमच्या सावथ आयले आनी हिंगा साश्टीक ह्या लोकांनी चड करून फायदो काडपाक जाय। आनी ह्योच भाशेन फुडाराकूय असले जायती आमी कार्यावळी घडोवन हाडटल्यो पूण आमकां जाय आमच्या गांवच्या लोकांचो तेंको आनी आदार। हांव समजता तुमी आमचे बरोबर सदांच आसतले म्हणून आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनीक फेस्ताची आतांच तुका परबी दिता येता त्या आमचे फेस्त आमचे सो बरे भाशेन हे फेस्त करून आमी थोडे निर्णय केल्ले आसात। ताका लागून आज एक आमची मिटींग आसली ताका लागून आमकां येवंक उशीर जाला। गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत।